रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का, उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ठीक है, कोई सीसीटीवी वेरीफाई, वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। सर इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के, उनको कुछ इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। सर पैटर्न कुछ सेम है वो मापसा वाली? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक, अराउंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले, बॅक सायड ग्रिल तोडून गेले आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रॉड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले आनी आमगे रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडले बेडरुमाचे आनी आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी. मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें आनी मागीर चलयेक बी मारले थापटांनी लातांनी मारले, म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपा लागलो मागीर आवयक बी कितें खाटी वेल्यान न्ही सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी ती बाबडी बेशूद पडली मागीर आनी मागीर आमकां कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीची चावी मागपा लागले आनी आमकां म्हणपा लागले आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपा लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां आनी तो मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय तें कर म्हण मागीर परत लाठीचार्ज करपा लागले आमकां. ताका रोडान हांगा बरे 4-4 5 रोड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपा लागले ते. ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका. आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका, तुमकां व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी, अशें पयशा खातीर कोणाकूय खून करनाका तुमी. मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले, चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें मागीर खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपा आशिल्लें म्हण हांवें दवरिल्लें घरा कडेन, जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें. तुमकां चोडवाकूय मारला? आम सगळ्याक बडयला भरपूर. किती जाण आशिल्ले? 4 जाण आशिल्ले ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी 3 दोग आशिल्ले घरा रुमाक आनी मागीर हांवें कांयच अंदाज लागूंकूच ना? ना कांयच कळूंकूच ना आमकां. विचार करपाकूच आमकां टायम मेळुना असो. हे कितें जाला म्हणून बी कळुना आमकां. सर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेज आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले. तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां? म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपा कित्याक कसो आमगे त्या ग्रील ना म्हूण तांकां खबर आसा, अशें जावूं शकता. तुमकां बांदलेलें अशें आयकूंक येता? आमकां म्हळ्यार कितें तिजोरी चावी दिली आनी आमी बॉम्ब मारपा लागले की बाबा बचाव बचाव म्हणपा लागले, कोणी तरी आया वाचया. तेन्ना आमकां ते सगळें तोंडाक हाकाय बांदले. मागीर घोवा एकदम ब्लिडींग जातालें सामकें, तरी तांणी सोडूना आमकां आनीक तोंडा बुचकी मारले अशें आनी तरी मागीर सोडून न्ही आमी म्हगे चली देरागेर गेली धांवन खिडकींतल्यान उडी मारून आनी झैरा उठयलो आनी मागीर आमी झैराची गाडी घेवन हांगा गेले चिखली हॉस्पिटलान. तुमकां आनी तकलेक मार लागला अशें दिसून येता? म्हाका रोडांनी बरयलें तांणी म्हाका म्हगे चली तकलेक मारिता बुटांनी मारले आमकां एकदम बोळा मारता म्हणून बुटांनी मारले आमकां. लँग्वेज कशी यूज करता? ते बिहार टायप उलयताले. कितले जाणटे आशिल्लो काय ते भुरगे? ना सामके जाणटे ते अरावंड 23-25 भितर आशिल्ले. तांणी हेल्मेट घाल्ले आनी तोंडा बांदिल्लो तांणी. तुमकां कांयच कळूना? डायरेक्ट आयल्यान मारपाकूच लागले सगळे, डायरेक्ट मारपा लागले. जशें सागराची बोर्ड फोडले न्ही, रक्तबंबाळ जालो की आमी कॉलेप्स जाले सामकीच. धमकी बी दिली म्हणून आयकता की तुमी नाजाल्यार तुमी सुरी घालता म्हणपा लागले.